रावा मरे एक साइड ही ए भाई पीछे थोड़ा कर सर जर मीटिंग झाली ऑपोजिशन किती वर्कआउट केलं आज किती झालं डिस्कशन झालं मरे आपण मीटिंग डिस्कशन जातं की मीटिंग सोपलेली वर्कआउट म्हणजे आजच आम्ही बिझनेस हेडची मीटिंग येता अशें ना हाजे पयलीं बिझनेस हेडची मीटिंग येतात न्ही पण कितें डिस्कशन कितें आसलें बिझनेस एडवायजर अरे बिझनेस रुटीन जो आसा न्ही बिझनेस थारोवपाचो हो रुटीन जो हें आसता की जो 15 दीस असेंब्ली आसा त्या 15 दिसांचो बिझनेस कसो चलतलो म्हणजे तातूंत मध्ये खूब वेगळेपण आसता अशें ना फाटली जशी असेंब्ली जाल्ली आसा तसोच प्रकारचो बिझनेस आसता की तो बिझनेस आसा ते मान्यता दिवपाची मिटिंगी आसता आज बाबा ते 15 दिसांनी कितें कितें जातलें ह्या संदर्भात ब्रीफ हांवें केलें आणि त्यानंतर ताची मान्यता दिली क्वेश्चन्स तुम्ही घेवपाक दिना किंवा तांकां उलोवपाक जो टायम क्वेश्चन हो लॉट स्वरूप आसा हाजे पयलीं कितें खूब वर्सां इतली परंपरा आसा की लॉट स्वरूप आसा लॉट स्वरूपाक ताका हांव धरिना की थंय कॅमेरा लावन आसता म्हणजे कोणाक कितें मॅनिप्युलेशन करपाक मेळना म्हणजे कोणाक जसो लॉट्स पडटा त्या लॉट्सा प्रमाणे ती क्वेश्चन येता पण त्या म्हणटात पयलीं तुमी तशें केल्लो रोल केल्लो की 1 to 1 चान्स एक ऑपोजिशनाक एक रुलिंगान 1 to 1 चान्स आसा रुलिंगाक एक आनी ऑपोजिशनाक एक अशें कितें म्हणटात रुलिंगाक एक तो एकच फावट हांवें दिल्लो की त्यानंतर बाकीचे रुलिंगान सुद्दां ताजें ऑब्जेक्शन घेतलें आनी त्यामुळे तो आसा तसो म्हणजे जो पयलीं चलतालो आसा न्ही त्या सिस्टमीचेर पार्टीक असो दिला अशें म्हणून तेंच्यांनी सांगता आनी क्वेश्चन मांडपाक मेळचें पळय कशें आसा हाजे पयलीं आसा सेशन जें आसा न्ही 15 दिसांनी आसा तांकां आमी सांगलें की सादारणशें तें 8:30 पर्यंत जें आसा सोंपोवन परत दुसरे ताच्या कामाक येवपाक जाय आमचे कडेन एक दिसा विशय ना तो 12 वर चल्लीं किंवा 1 वर चल्लीं अशें न करता सादारणसो त्या म्हणजे 8:30 पर्यंत चलून आसा न्ही परत दुसऱ्या दिसा काम करपाक एक फ्रेशनेस आमकां सगळ्यांक मेळपाक जाय बायस जाले अशें ते म्हणटात तेजेर कितें ताणें म्हणटालो तूं कितें करता आज पर्यंत तांकां की तेच लोक म्हणटाले की आज पर्यंत आमकां उलोवपाक दिताले बाकी सगळे गजाली आसा ताणेंच म्हाजेर कॉमेंट दिल्ले आसा आज जर ते म्हाजे रिवर्स कॉमेंट जाता ताका हांव कितें करता सर तुम्ही मंत्री काल तुम्ही कशा एका क्लबाचें जे लॉटरीचें ड्रॉ फंक्शन आशिल्लें आनी त्या फंक्शनाक म्हाका ताणें आपयल्लें आसा आनी त्या निमित्तान हांव गेल्लो तुमी लोकांक बीन मेळ्ळे लोकांक मेळ्ळे म्हजे श्रमदान आमचे वर्गेरी आसा न्ही बरेचशे कार्यकर्ते आसा ते सादारणशे 100-150 कार्यकर्ते आमच्या श्रमदानाचे आणि जवळजवळ 7 घरां ती चालू आसा म्हणजे अंतीम टप्प्याचेर पावल्ले आसा की त्या संदर्भात ते कार्यकर्ते म्हणजे 1-2 घरां हांव वचून येयलो घेवन येयलो त्या संदर्भात चर्चा करपाक ते कार्यकर्ते थंयसरले पंच बीन वांगडा आसले तुमचे थंयसरले पंच म्हणजे त्या क्लबान तांकां आपयल्लें म्हणजे हांवें फोनार शेल्लो ते क्लबाच्या फंक्शनाक आयिल्ले तशें हांव आयिल्लो तशें ते आमदार नाशिल्लो पॉलिटिक्सान इंटरेस्टेड तें नातें जोडलेलें आसा म्हाका काणकोणा सोडून आसा न्ही पिवळांक म्हाका येवपाक आमचे कार्यकर्ते दिना म्हाका तुम्ही इंटरेस्टेड आहा सर थंय पिवळा येवपाक तुमी इंटरेस्टेड आहा पूण कशें पिवळांक हांव येवपाक इंटरेस्टेड आसा पूण तुमचे कार्यकर्ते काम जें पळय काम हांव आख्ख्या गोवाभर करता किंवा हांव पिवळांक काम करना सांग्यार करता सावर्डें करता केपें करता सांगें करता बाकी सगळें काम करता हांव हांगाच काम करता अशें न्ही म्हजे फॉलोवर पेडणे सुद्दां म्हाजे फॉलोवर आसा बिचोली म्हाजे फॉलोवर ते तुवें फक्त पिवळां पुरते अशें धरनात म्हणजे फाटल्या म्हणजे आमी बिरसा मुंडा जनजाती यात्रा काडली आसा न्ही त्या वेळार एक तालुक्यान जवळजवळ 2000 लोकांक आमी टच केलं मरे 2 लाख लोकांक टच केलं मरे जवळजवळ 10,000 बायकर्स आयले आसा म्हणजे ते कितें फक्त काणकोणा पुरतेच न्ही ते पेडणे पासून काणकोण पर्यंत आसले सर अनेक उठा मदीं जे राजकारण जाता तेजेर तुमी कमेंट करूंक शकता पळय हांवें मरे हाजे पयलीं हांव सांगलें आसा हाजे पयलीं तुमी स्पश्टपणे सांगलें आसा की हांव उठाचो मेंबर नाशिल्लो आनी नाय बी पण एक समाजाचें बरें जावपाच्या दृश्टिकोनांतल्यान ज्यो गजाली करपाक जाय पाचवें जावपाक जाय म्हणून त्या वेळाचेर जालो आनी त्या म्हाका ज्या वेळाचेर पटलें ना 2012 तांकां हांवें सांगलें की म्हाज्यान म्हणजे पटचें ना त्या वेळाचेर हांवें तातूंतल्यान सोडलो त्या वेळाचेर हांवें त्या नंतर 12 पर्यंत हांव सोडून हांगा पावल्लो आसा म्हणजे आज 25 पावल्लें आसा ताजेर कॉमेंट्स हांवें करपाची गरज ना की तांची संस्था ते चलयता पण सद्याक सिट्युएशन जें तें मेळटालां पळय तशें वॉट इज युअर बिकॉज तुमी लागच्यान हें सगळें पळयता न्हू कितें म्हणटा जे लागच्यान पयल्या संस्था पळय आतां काल ताणें सांगलें ती संस्था आपल्या 14 लोकांची म्हणून सांगता आतां आपली जर संस्था जर 14 लोकांची आसा जर जाय जाल्यार तूं कितें करतलो
म्हणजे तांची घरची संस्था आशिल्ली म्हणजे 14 लोकांची ताणें काल सांगलें म्हळ्यार एफिडेविट ताणें दिलें म्हळ्यार मग कितें करतलो म्हणजे हांव काय ना तातूंत 14 भितर हांव काय ना म्हणजे त्या कोण एखादो क्लब आसा एखादी संस्था उलोवपाक आसा न्ही कोण कोणाक कितल्योश्योच संस्था चलोवंक शकता म्हळ्यार त्या खातीर व्हडली म्हणजे हांव तेजे कॉमेंट्स कित्याक करना हांवें जी गजाल सोडला ताजें म्हणजे हांव कांय लोकांक कांय हाजे पयलीं सांगला कांय लोकांचें हांव सावले सुद्दां रावपाची इच्छा ना म्हणून हांव त्या खूब वेळा सांगला कोण ते लोक कोणूय आसूं म्हणजे ते कोण किंवा ते थंय म्हणटाले हांवें तांकां सांगलेलें आसा त्या मुळे तातूंत त्या गजाली खातीर कॉमेंट्स करून तें करपा खातीर की तांची संस्था तेंची संस्था ते कितें करपा तें करूं दी हांव तातूंत सादो मेंबरूय ना त्यामुळे ताजेर कॉमेंट्स करून बाबा तातूंत चिकळून घालपा खातीर हांव आतां म्हजें आसा म्हाका खूब बरें चल्लें आसा श्रमदामा सारको कन्सेप्ट म्हणजे सर्वव्यापी सगळ्या प्रकारचे जाती धर्माचे लोक आसा ह्या सगळ्या कन्सेप्टान जोडले गेल्ले आसा त्यामुळे आज हांव खूब सुखद अनुभव घेता म्हणजे लोकांचे जी कामां जातात लोकांचें काम करतात आनी ताका कितलेशेच कार्यकर्ते असंख्य कार्यकर्ते ह्या कामां जोडले गेल्ले आसा सगळीं कामां जाता तूं चिंतलेलें आहा तेंय जाता अशें म्हणटा सगळीं कामां जाता तूं कितें चिंता पळय तेंय जाता खूब गजाली तातूंत निश्पन्न जायत आसा की त्यामुळे ह्या सगळ्या गजालींतल्यान जाता म्हणजे ज्या नासत्या वादांक पडून जे आसा न्ही आमकां कितें हें करपाक जाय तांणी आपले संस्था चलोवची इंडियन पार्टी सो बीएससी मीटिंग चडशे वर्कआउट जाले ऑपोजिशन अरे बीएससी मीटिंग जे आपण न्ही स्पीकर चेअर करता ओके बीएससीचे रुल्स आसा त्या रूल बुका प्रमाणे स्पीकर सातत्यात वयता म्हाका दिसता त्या प्रमाणे उरलेलो कितें विशय आपूण तो तुमी स्पीकराक विचारा पण प्रत्येक पार्टीक फक्त 20 मिनिट्स दिले म्हणून त्यांचं हे स्पीकराक विचारा म्हाका कितें ओपोजिशन जितलें आसा ताचे हेचे प्रमाणे टायम घेवपाचो त्यानंतर तांचो एक प्रश्न आशिल्लो की क्वेश्चन आमकां येना पूण क्वेश्चन हे लॉटान काडिल्ल्या कारणान ताका स्पीकर किंवा मुख्यमंत्री किंवा आमी कांय करूं शकना त्या खातीर म्हाका दिसता ते उठून गेले पूण ताका अर्थ ना कारण लॉट काडचो असो पयलीं पसून थारला लॉटां तांची हें ना तेजें नशिबाचें पूण तांकां मागीर कॉलिंग एटेंशन आसा त्यानंतर स्पेशल डिस्कशन ऑन इशू आसा हे सगळे इश्यू तांच्यांनी घेवपाक जाय आनी ते ताका बंधन ना ताका कॉलिंग एटेंशना आनी स्पेशल हाफ एन आवर डिस्कशन किंवा इतर गोश्टी ज्यो आसा त्यो घेवपाक तांकां बंधन ना आनी त्या खातीर म्हाका दिसता एसेंब्ली बरी आसा ताका योग्य टायम दिल्लो आसा प्रत्येकाक योग्य प्रमाणे उलोवपाक मेळटलें आनी त्या खातीर तो प्रयत्न सगळ्यांनी करता सगळ्यांनी मदीं उठून वचपाचें म्हणजे कशें दिसता तुमकां तें ऑपोजिशन वाले उठून वचपाक वेळ लागना न्ही उठलो गेलो भायर सरलो कितें पूण तातूंतल्यान आपले जे मतदार आसा तांकां आपूण कितें सांगतलो ते प्रश्न आसा कारण उलोवपाक आनी टायम भरपूर आसा टायम जेन्ना भरपूर आसा 14 हांगा आमी अशें पळयलां 8 दिसांची एसेंब्ली आसता आनी कोणूच मागीर नासता हें आमी पळयलां दिसता तें जावचें न्हय